मोगाच्या इश्टांदू आमी 11:30 आयतारांत आमी भितर सरल्यात आनी हो आयतार आमकां सगल्यांक विशय दिता तुमचे मोदें गुणगुणूंक नाकात आनी हो विशय म्हणल्यार आयचो पयलें वाचप जें आसा तें आमकां सगल्यांक सांगता जेन्ना मनीस आमकां पावना तेन्ना एकूच मनीस आमकां पावता तो म्हणल्यार आमचो देव आनी जेन्ना आमकां कोणूच ना दिसता तेन्ना देव आमचो सांगात जाता हें आमकां आयचें पयलें वाचप सांगता जाल्यार भाव भयणीनो आयच्या दिसाक ह्याच विशयाचेर ल्हानशी नदर मारतना आनी एक घडणी एका याज्ञिका सभेन जाल्ली तुमकां सांगूंक सोदतां। एक फावटी एक याज्ञिक आसलेलो तोवूय फिरगोजेन वावर कोत्ताना सदांचूय सांजेचो एके वस्तोरेच्या घरान वेतालो आनी तो सदांच वेता म्हणटच लोक ताजेर नदर मारून चिंतूंक पडलो हो याज्ञिक सदांच ते वस्तोरेच्या घरान कित्याक वेता आनी सांजचो वेता म्हणटच लोकूय ताची पारोट काडूंक लागलो आनी पडोवंक लागलो कोणें तरी म्हणलें आमचो याज्ञिक सदांच ते वस्तोरेच्या घरान सांजचो कित्याक वेता तो आमी पडोवया आनी लोकूय थोडोस एकठांय जालो थोडो लोकूय गांवांत खबरो करूंक लागलो ताजें नांव पिडार करूंक लागलो शेक एका दिसाकूय लोक थोडोस जमलो आनी त्या वस्तोरेच्या घरान लिपून रावलो पडोवंक हो याज्ञिक सदांच कित्याक वेता आनी जेन्ना एका दिसाक याज्ञिक गेलोलो त्याच घरान तेन्ना दारार मारलें आनी याज्ञिकाक तेन्नाचूय तांणी धरलो आनी धरून विचारूंक लागले आमी जाणान सदांच तूं हे वस्तोरे सभे येता तुमचें कितें तरी वायट चलता आनी शेकी त्याच दिसाक ती वस्तोरी भायर आयली आनी भायर येवन सांगूंक लागली तुमी याज्ञिकाचें नांव कित्याक पिडार कोत्तात हो याज्ञिक आपलो वेळ काडून सदांच म्हजी सेवा करूंक येता म्हाका म्हज्या दोनूय पांयांनी चलूंक जायना म्हज्या दोनूय पांयांक गावे जाल्ले आसात पूण हो याज्ञिक आपलो वेळ काडून म्हजी सेवा चाकरी करूंक येता म्हज्या भाव भयणीनो जायते फावटी सोत खबर नासतना वो सोत कितें तें जाणा नासतना आमी एकामेकाच्यो खबरो करतात देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूच्यो लोक नाका जाल्लें उलयतालो देखूनच आयज विशय आसा तो विशय आमकां अशें म्हणटा आमी एकामेकाचें कितें कितें गुणगुणतात तें आमकां बंद करूंक आयचो विशय सांगतात पूण आमी 3 तरेनी लोकांच्यो खबरो करतात पयले सुवातेर आमी दुसऱ्याचें उलयतात कित्याकूय दुसऱ्याक काला घालूंक आज म्हज्या सभावान वो तुमच्या सभावान आमी गोडे जायतें दुसऱ्याचें वायट उलयतात कित्याक आमकां जाय आमच्या शेजाऱ्यांक आमच्या इश्टांक काला घालेली वो गोडे आमी तांचेर सोत मानूंक सोदिनात ही जावन आसा पयली वस्त आमच्या जिवितान चड करून घडटा ती म्हणल्यार आमी दुसऱ्याक काला घालूंक वो दुसऱ्याचेर सोत मानतात देखूनच आमी दुसऱ्याच्यो खबरो करतात दुसरी वस्त भाव भयणीनो आमच्या जिवितान घडून येता ती म्हणल्यार आमी जायते फावटी सोत कितें तें जाणा जावंक सोदिना जायना जाल्यार देखून आमी जायते फावटी वायटाचें सांगाती आमी जातात जायते फावटी आमी सोत जाणा आसतात पूण भाव भयणीनो आमी वायट कोणाचें उलयल्या बगर आमचें जेवण जें जेवता ताजी गोडे जिरवण आमकां जायते फावटी जायना देखून जेवताना गोडे वाऱ्याक बसताना आमी सगल्यो दुसऱ्याच्यो खबरो करतात ही गोडे दुसरी वस्त आमचें सवें घडटा आयच्या दिसाक तिसरी वस्त आनी निमाणी वस्त म्हज्या भाव भयणीनो आमचो देव आमकां शुभ वर्तमानाक सांगता आमी नाका तें उलयलें जाल्यार वो दुसऱ्याचें वायट उलयलें जाल्यार आमकां भाव भयणीनो एक खास देवाची गोडे देव आमकां लायतलो आनी हेंच गोडे आमकां फावो जावंक शकता आयज तिसरी वस्त आमकां एक शिटकावणी देवान दिलेली आसा आमी हे जिबेचेर दुसऱ्याचें वायट उलोवंक न्हय सोत जाणा जावन आमी फोटी मारप न्हय हें आमकां आयचें शुभ वर्तमान एक शिटकावणी म्हाका आनी तुमकां भाव भयणीन दिता देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानांत आनी आयच्या विशयान आमकां जण एकल्या कडीत केल्लें आसा आमी नाका तें उलोवंक बंद करूं
फकत देवाचें सोत आमच्या उतरांनी वा आमच्या कुतुबांनी आमी पोरगोट करूंक आमकां विशय उलो मारता जाल्यार मागुया भाव भयणींनो आमी लोकांच्यो वा आमच्या भाव भयण्यांच्यो खबरो करूंक न्हय तांकां काला उलोवंक न्हय पूण सोत कितें तें पोरगोट करूंक स्वता प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक आमकां मागुया.